Kakiukaliung Kain Korea, A2, page 1. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं इश्टानो आयज आमी बागेवंत आंतोनीक मान दिवंक हांगासर आयिल्ले आसात जावं आमच्यो विणवण्यो घेवन गरजो घेवन वो कोणें आमकां आपणा पासत माग म्हणलां हेंवूय घेवन आमी आयिल्लीं आसात देवा लागीं मागून बागेवंत आंतोनी उदेशी आनी हांगासर ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ले आसतना आयज विश्व पवित्र सभा किरीत उगडास करता बागेवंत लुईस गोंजागाचो जाका आमी एलोयशियस गोंजागाय म्हणटा आनी जाची मुर्ती हे वाटेन आसा ह्या आल्ताराचेर काळो लोब आनी धवो सरप्लीस घालून हो 23 वर्सांचो जेजुईत सेमिनारिस्ट आपलो ताणें जीव दिलो लोकांची सेवा करून कोण पिडेंत आसलीं तांच्या आदाराक तो पावलो बरें ताणें केलें आपल्या जिवितांत आनी देवान ताकाय बरो केलो आयज जेन्ना आमी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता देव आमकां उलो मारता दुसऱ्यांनी तुका कितें केल्लें जाय तुवें तेंच कर म्हूण एलोयशियसान लुईस गोंजागान दुसऱ्यांक बरें केलें आनी देवान ताकाय बरें केलें बागेवंत आंतोनीन दुसऱ्याक बरें केलें देवानूय ताका बरें केलें आनी आमी ताका तो मान दिता आयज आमकांय दर एकल्याक हीच करपा मागुया पूण जायते फावटी दुसऱ्याक बरें करूंक आमी चुकल्या जावं तें देवाक जावं तें म्हज्या पेल्याक ह्या साबार पातकांचो चुकींचो उगडास करून ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणें मागुया काळजांत थावन दूख धरून म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हे मीस हांव भेटयतां जुल्म दीस सुमरुमतलें विक्टोरिना फेर्नांडीसा पासून
ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो. तेच भाशेन आमच्यो गरजो आसात, आमच्या भाव भयणाच्यो गरजो आसात, त्यो ह्या वेळार बागेवन आंतोनीच्या हातान घालून देवाक आमी उबारूय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सूर देण्याच्या दातार तुझ्या आदारान बागेवन लुईजान निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विणवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिणेचो आमी पाटलाव करूंक ना, तरूय प्राचितान तुजेशी परतूं आनी काळजाचे निर्मळपण जोडून आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेंतल्यान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सेनाकेरीबान आसिरियेच्या राजान हेजेकियाक आनीक एक पावट निरोप धाडले अशें म्हणून. जुदाच्या राजाक हेजेकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुजाले आशिरियेच्या राज्याच्या हातांत पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवं नाका. सगळ्या देशांक आसिरियेच्या राजान कितें केलें तें तूं जाणय. तांचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजेकियान न्युरोपाच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सोर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सोर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजेकियान सोर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबारांच्या सोर्वेस्परा, केरुबिनाच्या शिवासनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवेंनूच स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्याय. सोर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सोर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेनाकेरीबाचीं उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सोर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो आशिरियेच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवाक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हातांचो वावर, लांकूड आनी फातर, आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सोर्वेस्परा, आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वी वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना आयजा सावन आमोणाच्या पुतान हेजेकियाक सांगूंक धाडलें, सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब आसिरियेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सोर्वेस्पोर उलयता तें उतर हें. शिवानाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो करता. इस्रायलाची धूव
तुजे फाटल्यान तकली आलोयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटवलोल्यांचो जोमो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपले व्हड प्रेमाशीन हें सगळें करतलो. देखून आसिरियेच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पण बाण सोडचो ना. ढाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आड घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पोराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियेच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आसिरियेचो राजा पळून गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जातलो, देव आपलें शार सदांकाल राखता. सगळीं म्हणुया, देव आपलें शार सदांकाल राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोक्षी वयर काडून दाखयता. आख्खे पृथ्वीचो आनंद. जबाब, देव आपल्या शार सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासा खोट्ट्या मदें आपुणूच ताचो घोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिला. जबाब, देव आपलें शार सदांकाल राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगळ्या मनशां मदें केदें व्हरतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वीच्या शिमाक पावलें किर्ती तुजी, नांवरूप तुजें. जबाब, देव आपलें शार सदांकाल राखता. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमचीं मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घोडयेक ती पांयां तोळा मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी म्हणजे
म्हणजे हेंच अशी दारवंट्यांतल्यान भितर सोरात, कित्याक गोडटाणाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारो विस्कोड, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोड. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशी आनी तो मारो कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Domnului tuta Cristo. इश्टानो, एक सासूमाय आनी सून आसली. तांचे मोदें पडोच नासलें. दोगांय एकामेका लागीं झगडटालीं, बरी मोगान जियेन आसलीं, जायतें वायट कोत्तालीं एकामेका. एक दीस सुनेन ताराव घेतलो, सासूमायक काबार करूंक, मारूंक. आनी हें म्हणून ती दोतोरागेर गेली. जो दोतोर तिचो गोठ इश्ट आसलो, दोतोरागेर गेली. दोतोरा लागीं विचारून एक विकाचें कितें वीक घेवन येतलें आनी हांव स्लो म्हजी सासूमायक मात्तोली म्हणून. आनी दोतोराक सांगलें, पळय दोतोर, म्हजी सासूमाय म्हाका चड सतायता, म्हाका तूं कितें दी, वीक दी, जें आस्ती आस्ती स्लो म्हजे सासूमायक मात्ता तें. आनी दोतोरान तिका विकाच्यो गुडयो दिल्यो आनी धाडली. पूण तिका एडवायस केली, पळय, हांव तुका हें वीक दितां, हें तुजे सासूमायक आस्ते आस्ते स्लो मारतलें, पूण तुवें तो दुबाव कोणाकूच दाखोवंक जायना. लोकांक दिसतलें कोऱ्यांनीच तुवें मारला म्हणून. त्या पासून तूं कितें कर, दिसाची एक विकाची गुडी घालता जाल्यार जेवणान तूं त्या दिसा तिचे लागीं बरे भाशेन वाग. कितेंय म्हणलें जाल्यार तिणें तूं तिका बरो जबाब दी, आस्ते तोंडान तिची सेवा कर. आनी हे भाशेन ही सून ही विकाच्यो गुडयो घेवन गेली. आनीक एक म्हयन्याच्यो गुडयो तिचे लागीं आसली. दर दिसा हीच गुडी घालताली आनी आपली सासूमाय लागीं बरी वागताली, कित्याक लोकांक नाजाल्यार कोट्टोलें ही सदांच झगडटाली तिणेंच मारला म्हणून. आनी हे भाशेन जाल्लें आसतना सासूमाय पळोवंक लागली, आरे, म्हजी सून आतां दिसा बरी जायत वेता, म्हजे लागीं बरो वेव्हार करता, म्हाका कांयच म्हणिना, बोलदें जाल्यार म्हजी सेवा करता. 15 दीस जाले, सासूमाय आतां सुनयेक बरी करूंक लागली. सुनयेक बरी करूंक लागली कित्याक सुनूय बरी करता म्हणून. आनी दोगांय गोठ जालीं सारकीं, इश्ट जालीं. तेन्ना सुने बेगीन दोतोरागेर गेली. दोतोर, पळय, म्हजी सून म्हाका जायत, म्हजी सासूमाय म्हाका जायते सतायताली आनी त्या पासून तिका हांवें विकाचें वखदां दिलें. पूण आतां कितें काय म्हळ्यार म्हजी सासूमाय आतां म्हाका बरी करता, आमी दोगांय बरी जाल्यात, गोठ जाल्यात. आतां म्हाका नाका तिका मारूंक, कितें करूं येता, कित्याक इतले दीस हांवें तिका ह्यो गुडयो दिल्यात विकाच्यो. म्हजी सासूमाय आतां चेंज जाल्या, बरी जाल्या ती. दोतोर म्हणूंक लागलो, भिये नाका, ह्यो तुका गुडयो दिल्यात त्यो विकाच्यो न्हय, पूण कॅल्शियमाच्यो, तिची आळां घोट जाल्यात आसतली. तुका हांवें एक मात वखद दिलां, तें म्हणल्यार तुका जाय आसलें, तुजे सासूमायन तुका बरें केल्लें, पयलें तूं बरें कर. हें वखद हांवें तुका दिलां आनी म्हाका तुका तें शिकोवंक जाय आसलें. आयज होच नेम आनी हेंच वखद जेजू आमकां दिता. आख्ख्या संवसारांत खंयच्याय धर्मान वा खंयच्याय तत्वशास्त्रान, एथिक्सान हो एक भांगाराचो नेम. तुका दुसऱ्यांनी कितें ना केल्लें जाय, तुंय तें ताका करिनाका. न्हयकारान आसा तें, नॅगेटीव आसा, पूण जेजू तें पॉजिटीव करून आज शुभ वर्तमानान आमकां घालता. हेरांनी वो दुसऱ्यांनी तुका केल्लें जाय, तूं पयलें तांकां कर. आनी जरी तर हो नेम जेजून दिला, जेजूची जाणवाय ती, ह्या नेमान कितें तरी भांगाराचें आसा, त्याच पासून ताका गोल्डन रूल म्हणटात. आनी हो नेम जरी तर सगल्यांनी पाळलोलो, आज संवसारूच एक स्वर्ग जावपाचो. पूण कितें आसा, हांव घडी पाळटा जायत, हांव दुसऱ्याक बरो करता, पूण दुसरो तो पाळना. आनी ह्या पासून संवसार स्वर्ग जावपाचो तसोच उरला. आनी हें आमकां पयल्या वाचपान दिसती पडटा. सेनाकेरीब हो सारको बोडवंत राजा, इतलीं राज ताणें माडोयल्लीं. आनी आतां जेन्ना इज्रायल पोरजां वांटलीं,
डिविजन जालें उत्तर राज आनी दक्षिण राज म्हणून. तो ताणें ऑलरेडी उत्तर राज्यांत वचोन आक्रमण करून कब्जा करून सगळी जे देश आसले तांकां माडोवन उडयले. आतां तो दक्षिण राज्यांत येता जंयसर हेजेकिया राजा आसा आनी ताका पयलींच चीट धाडटा. कित्याक सेनाकेरीब जाणा आपूण बोळवून आपणाच्यान कितेंय करूंक जाता. व्हडली गोरवान चीट धाडटा. जायते जाण चीट धाडटात धमकावन. सेनाकेरीब राजानूय धाडले पळय जायती देश हांवें मोस्तिल्यात तुमचोय देश मोस्तितलो. त्या पासत तुमी म्हाकाच तुमचो देश आधीन करात. तुमी त्या सर्वेस्पराक मानतात ती ताच्यान देखून कांयच करूंक जावचें ना. आपणाकूच देवावून वयर दवरता. कित्याक हो विदेशी राजा आसलो पेगन राजा तो. आनी जेन्ना हेजिकियाक ही चीट मेळटा धमकावपाची खोर चीट मेळटा तो कांयच करिना. बोलदेन जाल्यार ही चीट घेवन देवा मुखार दवरता आनी सगळें ताका वमता. पळय हो राजा आमकां धमकायता. तुकाच तुजीच पदवी तो मानून घेना. पूण आमी जाणा तुजी पोरजां जाणा तूं कितलो बळवंतो. आनी देव दाखयता जेन्ना ते ताचे सैनीक हो राजा आनी सैनीक आसले तंबू घालून देव दुताक धाडटा आनी रातया भितर पुराय सैनिकांक आयज सांगलां ते भाशेन 185 सैनिकांक काबार कोत्ता. 1,85,000 सैनिकांक मारता. 10 जातात काबार. आनी हें पळोवन हेजिकिया राजा भिता आनी पळोवन वेता. आयच्या वाचपान तें आमकां मेळो ना पूण उपरांत मेळटा. हो राजा जेन्ना वेता त्या गांवांत ताचेच दोग पूत ताचेर कोलपतात ताचेर आड जातात आनी ताका जिवेशी मारतात. जो राजा वळवूंत म्हूण चिंतालो आनी सगल्यांक काबार कोत्तालो ताकाच ताच्याच पुतांनी काबार केलो. तो चुकलो. जरी तो ताणें बरें केल्लें ताका जाय तें बरें मेळपाचें. वायट केलें जाय तें वायट ताका मेळ्ळें. पूण बरें केलां तें आयज आमकां नमुनो आयचो बागिवून एलोयसियस गोंजाका लुइजी गोंजाका लुईस गोंजाका जाका म्हणटा 23 वर्सांचो भुरगो तो मेलो. ल्हान आसतना फिदाल्ग फामिलींतलो आनी व्हड व्हड जेवणां न्हेसणां रावप ताणें पळयलें ताका मानो नासलें. पूण बोलतें जाल्यार आपल्या जिवितांत तो प्राचीत करतालो जावं उपास मागणें तेच करूं. जेजुईत सेमिनारींत तो गेलो. सेमिनारिस्ट कसोय तेंच मागणें करी प्राचीत करी आनी ताका सांगताले आरे तूं करिनाका तें. ना तो करतालो. जेन्ना प्लेग लागलो पिडा जाल्ली थंयसर रोमांत तो गेलो. जेजुईतान हॉस्पिटल उगडलें आनी थंयसर तो दुर्बळ थंयसर जीं कोण पिडेत आसलीं तांची सेवा करूंक गेलो. तीच पिडा ताकाय लागली आनी बाळ्या तोच मेलो. ताणें बरें केलें आनी देवान ताका एक व्हड मान दिलो ताका बरें केलें. बागीवन तातूंत जाचें आमी भोगता ताणें आपल्या जिवितांतलें देवाक तशेंच पेल्याक बरें केलें आनी ताका मेळ्ळें. आयज हेंच देवाचें उतर आनी आयचो सेवा धर्म आमकां उलो मारता. तुका जाय हेरांनी तुका बरें केल्लें तुवूय बरो कर. पूण आयज हो गोल्डन नेम भांगाराचो नेम विरोन वेता. जरी तर आमी आमच्या देशाचेर नदर मारत फुडारी आसात ते देवाचें वांटपण देशाचें वांटपण करतात. डिविजन जातात. कित्याक धर्माक लागून. तांकां जाय सगल्यांनी तांच्या धर्माक रेस्पेद दिल्लो पूण ते दुसऱ्याच्या धर्माक रेस्पेद ना. आनी ह्या पासत डिविजन जायत वेतात. आनी हें जातलें जेन्ना आमी समुदायांतूच पयलें हो नेम पाळटले तेन्ना. पूण हो समुदायान देखून जायना. म्हाका जाय म्हजें बाट निवड आसलें पूण हांव कितें करतां म्हजी गार्बेज चोरयां दुसऱ्यांगेर व्हरोन उडयता दुसऱ्याचे बाटांत वो रस्त्यार. म्हाका जाय म्हजें सोर भोंवती निवड आसलें. जरी तर म्हाका जाय म्हजें सोर भोंवती बरें आसलें दुसऱ्यांकूय तेंच जाय. पूण हांव कितें करतां म्हजी सगली घाण म्हजी सगली गार्बेज दुसऱ्यांगेर हो नेम पाळोन येयच ना. म्हाका जाय एक सरळ रस्तो मेळ्ळलो म्हाका पयण करूंक. पूण हांवूच म्हजीं वाहनां दुसऱ्याच्या रस्त्यांचेर दवरता दुसऱ्यांक आडकोळ करता. कशे भाशेन जातलें आमचो संवसारूच एक स्वर्ग. जरी तर म्हाका सगळें बरें जाय पूण हांव दुसऱ्याक वायट करता जाल्यार. आनी तें जातलें जेन्ना कुटुंबांतूच हो नेम येतात तेन्ना. जरी तर म्हाका रेस्पेद जाय हांव सून कशी सासूमाय कशी जावय कसो पूत कसो धूव कशी आवय बापूय कसो भुरगें कशें हांवें दुसऱ्यांक रेस्पेद दिवंक जाय. तेन्नाच की म्हाकाय रेस्पेद मेळटलो.
मोग जाय हांवेनूय दुसऱ्यांक दिवंक जाय, म्हज्याच पयल्या सुवातेर कुटुंबान दिवंक जाय. म्हाका विस्वाशीपण जाय, हांवेंच पयलो विस्वासी जाय. कितें जाता, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गोरकार विस्वासी रावंक मागतात. जरी तर सांगात्यान कोणाकूच दुसऱ्याक पळयलें जाल्यार रोखडेंच म्हाका राग येता. हांव आसतना दुसऱ्याक कित्याक पळयता? म्हाका जाय विस्वाशीपण. दुसऱ्या कडेन उलयलें जाल्यार, दुसऱ्या कडेन कितें केलें, हांव मारता एक एकदां. कित्याक अविस्वासी जाता पूण हांव चोरयां दुसऱ्यांक, सगळ्या दुसऱ्यांच्या बायलांक, दुसऱ्यांच्या गोरकाराक जावं ते फेसबुकाचेर तांकां पळयता. म्हाका जाय म्हज्या सांगात्यान विस्वासी रावलो, पूण हांव चोरयां अविस्वासी जाता. दुसऱ्याच्या गोरकाराक, दुसऱ्याच्या गोरकांनी हांव पळयता जाल्यार हें कशें जातलें? आमचेच कुटुंब कसो स्वर्ग जातलो? त्या पासून देव सांगता, जेजू सांगता, हेरांनी तुका केल्लें जाय तुंय कर. होच नेम आमच्या जिवितांत पाळूंक दवर एकल्या कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक मार्गदर्शन दितना पवित्र स्नाना दिसा घेतलोले जबाबदारेचो तांकां उगडास करूंक आनी ह्या वरवीं पोरजेन आपले क्रिस्ती जिविताची पावलां जितायेन मारूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारान दोर परगोटणेचो होक सगल्यांक आसा हे मनान दवरून दोर परगोटणेच्या कार्यान कसलीच आडकोर आडिना जावंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबांनी जेजूची तत्वां भितर काडूंक आनी कुटुंबांतल्यानूच जेजूक परगोटपाची सुरवात तांणी करूंक दोर एका वांगड्याक देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आयज वितोरिनो फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समोर रमता आनी ह्या मिसा भेटेन आपल्या इंतेसांव भेटयला. ताका भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुभाम आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. दोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्या ती दोयीन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज 31. गोड पायलो सायकाळजाची कोरी भोगती ताका नाका बलिदान जाय पेल्याची दया प्रिती मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल केली बेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगाल केली बेटोनी. सगळीं उबी रावया. म्हजे बाब विंडो म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बागीवन लय जावरी आमकां कुरपेच्या आनी तोर निर्मळ शेळ्यान निठो ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या सुबादेण्यांनी भूल
हे आम मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराटाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारान सासनाच्या देवा सुर काणी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटाव. आपल्या ओरुंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळे देवता आनी भोगतां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaraso, sorvesor tu, povit, povit, povit. Dolbaraso, sorvesor tu, sorgani sansar bolya, tuja hazori bova. Sorgi, tu cazuiso. Sorvesorace navin yeta tancasu. Sorgi, tu cazuiso. बापा कोरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खोशेन कोस्ट मरोण सोसूंक बेचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तीच पुरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Nawartaco gut porgotunia. Gesù melo, Gesù żywot cela, Gesù nowianie dolo. Gesù melo, Gesù żywot cela, Gesù nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणीची खास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट श्रोतले आमकां समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागयोन बापा फिलिप नेर आमचे गोवणी बापा आनी सगळीं यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समजतात कोण पिडेंत आसात कोण नोकरी सोदतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेली देवाची माय सांगाती बागयोन दोरमितां बागयोन तांतून बागयोन दे लोयशस गोंजागा आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती.
ताची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एक म्हणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन हात जोडून दीप धरून म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दी आनी आमकां काळजी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओत्रेकता तर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पाक कांदली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्या शांती सदां खाल तुमची सोवे आसूं एकामेका मोगान शांती दियात देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जाणी कातोलीक पवित्र सभेन बावतिजमाचो संस्कार घेतला तांणीच क्रिस्ताची कूड शिवंक मुखार येवचें दोस वा बॅप्टायज इन द कॅथलीक चर्च वी कम फॉरवर्ड टू रिसीव द होली कम्युनियन जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D6 पेज 49 एकूच घर आमच्या आत्म्यान एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सवे सोमेस्तान देवा रूपे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरीत सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरीत सांगता म्हाका
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, देवदूतांच्या कानान तुवें आमकां दादोशी केली. बागेवन लुईजाची देख घेवन तुका हे देण्या खातीर निती काळी दिन वाचूंक आमकां कृपा दी. आनी आमच्या पातकी सैमाच्या आनी संवसारी वंडावण्या मदें निर्मळपणाचें मोल ओळखून आनी ह्या पवित्र जेवणाची गोठे निर्मळपण सांबाळून आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणीन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर मोंदी म्हज्या कोडण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोदीभरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेळेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेंत म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्की आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडे. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागेवंत तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कर. शेवटाक आमी गायन घेवया. U25 पेज. तुझी तेरा